हो आयज काळो दीस कारण कित्याक म्हणटात तर पळयात आयज ह्या क्रांती मैदानाचेर आमी आयज जी फेरी काढली ही तिरडी आंदोलन आणि ते खानार मारला कोणे तर हे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या चलयांनी आयज ही तिरडी ही गोंय सरकाराची हे तिरडी आसा होम डिपार्टमेंट, ही तिरडी आसा पर्सनल डिपार्टमेंट, ही तिरडी आसा त्या सेक्रेटरीज जे काम करिनात, ही तिरडी आसा त्या सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी सगळ्यांची हे मडेर आयज हे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या चलयांनी खानार मारला. गोंयच्या इतिहासान हो पयलो दीस, हो सदांच काळो दीस मनोवपाचो म्हटल्यार जाता. कारण गोंयच्या इतिहासान सरकारान जो अन्याय केला त्या अन्यायाक विरोध करपाक, निशेध करपाक, प्रोटेस्ट करपाक आमी आयज ही तिरडी आंदोलन सुरू केल्ले जे पणजे आयज दुसऱ्यांदा आयज फोंड्या आमी आयज केल्ले आसा. सगळे स्वातंत्र्य सैनिकाची भुरगीं खंयच्याच शासकीय प्रोग्रामांक हजर आसचीना, ती सगळी त्या दिसा पणजे आझाद मैदानाचेर हजर आसतली. एक्झॅक्टली 10:30 प्रेस कॉन्फरन्स जातले. ताज्यान पयलीं 10 सगळी स्वातंत्र्य सैनिकाची भुरगीं सगळी हजर आसतली. जे पेपरार कोणें दिला म्हटलां की तांचे स्वातंत्र्य सैनिक भुरग्यांचे जे पळय स्नेह संमेलन अशें कांयच ना. भुरगीं हांगासली एक्कूय भुरगे खंयच पार्टिसिपेट जावपाचे ना, शासकीय प्रोग्रामांक पार्टिसिपेट जावपाचे ना, एक्कूय स्वातंत्र्य सैनिक पार्टिसिपेट जावपाचे ना. सगळे स्वातंत्र्य सैनिक आणि स्वातंत्र्य सैनिकाची भुरगीं, स्वातंत्र्य सैनिक जे जिवीत आसा, स्वातंत्र्य सैनिकाची जी भुरगीं सगळीं आसा ती सगळी आझाद मैदानाचेर 19 डिसेंबराक हजर आसतली आणि थंय आमचे मोठ्या प्रमाणात तीव्र आंदोलन आमी सुरू करतले. ताज्याच बरोबर अशेंय काय करतले की सरकाराक दाखोवन दितले की हो 19 डिसेंबर परत यादिस्त करून आमी दवरतले. पटेल रे पटेल सरकार